SIR in normal course काल सोंपतलो आहलो, बट फॉर दॅट 1 वीक एक्सटेंशन. आता लास्ट 1 वीक उरला आनीक आमी सेगीत 4 नोव्हेंबर पासून अवेअरनेस करीत आयल्यात अंडर सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी. आणि हांगा सुद्दां लास्ट टायम तुमी सगळे आसले, कांय मुद्दे उठयल्ले. आणि काल आमी एक लास्ट एक म्हणल्यार ऑलमोस्ट सेमी फायनल म्हाका खबर ना, पूण काल लेटर बरयलें आमी आनी वी हॅव शेअर्ड इट विथ यू टू द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. डायरेक्ट लेटर बरयलें. मेन म्हणटा तें कितें आहा, एट दी आउटसेट ज्ञानेश कुमार गुप्ताक आमी कॉंग्रॅच्युलेट करता, म्हणजे इंडियेक कॉंग्रॅच्युलेट करता. ज्ञानेश कुमार गुप्ता हॅज टेकन द चेअरमॅनशीप ऑफ वॉट इज कॉल्ड आयडिया, इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमोक्रेसी अँड इलेक्टोरल असिस्टन्स. फॉर डेमोक्रेसी अँड इलेक्टोरल असिस्टन्स. आता डेमोक्रेसी खंय पावल्या ते लोक जाणात, आनी इलेक्टोरल असिस्टन्स आमकां हांगाच मेळना, म्हणून आमकां परते परते लोकांक मुखार येवचें पडटा. बट नेवरदलेस इट इज चेअरमॅनशीप फॉर इंडिया, इज अ 35 मेंबर ग्रुप, 35 कंट्रीज फॉर इलेक्टोरल असिस्टन्स आनी डेमोक्रेसी फुडें व्हरपाक. डेमोक्रेसी फुडें वयतली ही आशा दवरून कांय मुद्दे उठयता. आतां NRIचो एक मेन मुद्दो जाल्लो आसा, आनी सेकंड म्हणटा तें 90,000 डिलिशन, 90,000 वोटर्स डिलिशन. एकूण 11,80,000 वोटर आसा. 12 जर धरले जाल्यार 90% म्हणल्यार ऑलमोस्ट कितले जाले, 8-9% जाले वोटर, 8% तरी. तर इतले वोटर एका धपक्याक भायर उडोवप, इट्स अ कॉज फॉर कन्सर्न. मेन कितें जाल्लें आसा, SIRन ट्रेडिशनली जे पार्टीक दिसता की वोटर हॉस्टायल, म्हणजे आपल्याक वोट घालचो ना, तो कसो तरी भायर पडचो, अशा हेतून हे सगळें प्रोसिजर पळयलो जाल्यार अशें दिसपाक लागलां. आनी लास्ट थोडे दीस उरल्या तितून आमकां एक जाय की जाता तितले वोटर भितर उरचे, बिकॉज एंटायर एक्सरसाइज चल्ला वो प्रोसिजरल एक्सरसाइज. आमचो जो रायट आसा, इट इज अ सबस्टेंटीव रायट गॅरंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वो कॉन्स्टिट्यूशनल रायट, वो खंयच्या सरकारान दिल्लो रायट न्ही. सरकारां येतली वयतली, दे हॅव नॉट गिवन दीस रायट टू वोट. वो कॉन्स्टिट्यूशनान दिला, आनी कॉन्स्टिट्यूशन आमी आमकांच दिल्लें लोकांनी. ज्या दिसाक कॉन्स्टिट्यूशन, आतां हालींच आमी कॉन्स्टिट्यूशन डे नोव्हेंबरान जेन्ना ऑब्जर्व केल्लो तेन्ना हे परते परते मुखार हाडटा. सो कॉन्स्टिट्यूशनल रायट इलेक्शन कमिशन फर्स्ट टायम काडपाच्या रस्त्यार आसा, बरेच लोकांचेर काडपाच्या रस्त्यार आसा. हाज्या पयलीं जेन्ना हांव बी आसतालो ह्या सिस्टमान, तेन्ना आमी आउट ऑफ द वे वचून वोटरांक एनरोल करपाचो प्रयत्न करताले. कित्याक तेन्ना इलेक्शन कमिशनां जी न्यूट्रल आसतालीं चडशीं, तांकां जाय आसले वोटर एड जाल्ले. पण फर्स्ट टायम वी आर सीइंग दॅट देर इज एन अटेम्प्ट टू डिलीट, म्हणून दीस इज अ फायट बॅक. आमी परते परते कित्याक सांगता, इट इज अ फायट बॅक टू सी दॅट वी रिमेन इन द वोटर लिस्ट अँड एन्जॉय दीस कॉन्स्टिट्यूशनल रायट टू वोट. आमी पब्लिसिटी केली, तुमी मिडियानी पब्लिसिटी केली, सोशल मिडियाचेर पब्लिसिटी जाली, पण आज पर्यंत इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जावं CO ऑफिस ना म्हणल्यार DO ऑफिस, आतां पळय हांगा कलेक्टर बसता, तांचे कडल्यान अशें विशेष अशें अवेअरनेस करपाचें एक सुद्दां स्टेप घेतलेलो आमकां दिसूंक ना. CO 2 फावटी मिडिया मुखार आयला, सेकंड टायम ताणें 90,000 डिलिशन आनी 2.2 लॅक्स मॅप जावंक ना म्हणून जें सांगलें, एक खरें म्हणजे अनविटिंगली ताणें बरें काम केलें. 90,000 डिलिशनाक वयता म्हणलें तेन्ना सगळे अवेअर जावपाक लागले. सो वेदर ही लायक इट ऑर नॉट, ताणें एक तें बरें काम केलें, 90,000 डिलीट जावपाचें तें सांगून. आनीक तितूंतल्यान म्हाका दिसता चडांत चड अवेअरनेस जाली, तरी सुद्दां आजून लोक फाटीं आसात. जो वीक उरला, आयच्यान 6 दीस जे उरल्या, ते 6 दीस यूज जावचे. आनी म्हणून हे आमी चड करून सांगता. आतां मेन कोण उरल्या, चड प्रॉब्लेम जाला म्हणटा ते NRI कम्युनिटीक. आनी आज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हे सांगपाचें, तुमच्या मुखार हाडपाचें विशेश म्हणल्यार ते NRI कम्युनिटी जी आसा. NRI कम्युनिटी तुमकां खबर आसा, गोंयचे एक सोशल इकॉनॉमीक डायनॅमिक्स जर पळयशी, ही एक स्टेट अशी आसा जंय भायर वचून काम करपी बरीचशी संख्या आसा गोंयकारांची. आनी जेन्ना 1 म्हयनो हो पिरियड दिल्लो, तो हांगा रावपी लोकांक 1 म्हयनो आनी भायर आसा तांकांय 1 म्हयनो. हे कशें बसता हें आमी इलेक्शन कमिशनान ह्या लेटरान विचारलां. कित्याक जेन्ना जो पर्यंत तांकां इन्फॉर्मेशनूच पावना,
जाल्यार ते कशे तुजो रिस्पॉन्स दिवंक शकता ह्या फॉर्माचेर. नंबर 2, इलेक्शन कमिशन म्हणटा की आमी हे केला म्हणून, कितें ऑनलायन लिंक दिला म्हणून. आतां ऑनलायन लिंकाचे मेजर प्रॉब्लेम सांगता. हे ऑनलायन लिंक जे आसा ताजेर ते पयलीं 7 दीस 4 नोव्हेंबराच्यान 7 दीस ऑपरेशनल नासलें. नाजाल्यार सीओन येवन सांगचें, नाजाल्यार डीओन सांगचें की आसलें म्हणून. हें नासलें, कोणूय सांगतलो. बीएलओन खबर नासली हाव टू फील ऑनलायन. दे वर नॉट एबल टू गिव एनी आयडिया अबाउट हाव टू फील इट ऑनलायन. आनी जेन्ना पळय स्टार्ट जालें, तेन्ना स्टार्ट जाले उपरांत तितून देर वर टेक्निकल ग्लिचीस. मागीर तें ऑपरेट जावपाक, ऑनलायन लिंक ऑपरेट करतलो जाल्यार तुजी डिटेल, जी आधार कार्डान डिटेल आसा आनी तुज्या वोटर आयडीन जी डिटेल आसा ती परफेक्ट मॅच जावपाक जाय. आय गिव यू एक्सप्लेनेशन. एल्विस गोम्स हें जर आधार कार्डार नांव आसा आनी ते म्हज्या वोटर आयडीचेर जर ELVES आसा, एक सुद्दां जर कॅरेक्टर मिसमॅच जालो जाल्यार तें तुका फुडें व्हरना, तें सिस्टम तुका फुडें व्हरना. आनी आमकां खबर आसा कितले लोकांच्या वोटर आयडीचेर कशीं नांवां आसता तीं, कशीं बरयता. एक वेळा ती आमी नागरीन बरयतात तेन्ना ते इंग्लिशीन बरयता आसतना मिस्टेकी जाता आनी अश्यो खुबश्यो मिस्टेकी जाता. सो इतले स्ट्रिक्ट केल्लें आसा की जर मॅच जायना जाल्यार आमी ऑनलायन करूं शकना. आनी मेन म्हणटा तें your phone, India based phone number has to be linked to your voter ID. केन्ना? बिफोर 4th of November. आता कितले जे NRIs आसा भायर तांचे कडेन इंडिया बेस्ड फोन नंबर आसतलो ते, कित्याक OTP येता आनी फॉरेन नंबर असल्यार एक्सेप्ट जायना. आनी एक्सेप्ट जातलो जाल्यार तो पयलीं लिंक जाल्लो आसलो वचूंक जाय विथ युअर. सो वॉट इज द मिनींग ऑफ दीस ऑनलायन? सो NRIंक चड करून हे प्रॉब्लेम आसा. BLOs जे भोंवता ते शेजाराक विचारता, बाबा हें घर बंद आसा. शेजारी सुद्दां सांगूंक शकना केन्ना केन्ना की हे खंय आसा ते. डज इट मीन तुमी प्रोसिजर फॉलो करना म्हणून तांकां भायर उडयतले? जस्ट बिकॉज दे आर अनेबल टू फील द फॉर्म तुमी तांकां अशेंच भायर उडयतले एका म्हयन्या भितर? म्हणून आमी डिमांड घातला की NRI बद्दल द पिरियड हॅज टू बी एक्सटेंडेड बाय 3 months. जेन्ना डिमॉनिटायझेशन जाल्लें, द मच फ्लॉन्टेड डिमॉनिटायझेशन विच वॉज सपोज टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लेम्स ऑफ इंडिया, त्या वेळार सुद्दां NRIंक विशेष कॅटेगरी करून एक्स्ट्रा टायम दिल्लो. ऑन द सेम लायन्स NRIंक आजून टायम दिवचो अशी आमी स्ट्रॉंग मागणी केल्या. आनीक एक मेन मुद्दो जो आजून पब्लीक डोमेनान येवंक ना व्हडलोसो, कितलो आयला म्हाका खबर ना. 90,000 वोटर्स डिलीट जाले, काय एबसेंट आसले, काय ते तुजे शिफ्ट जाले, ना जाल्यार डेड. ASDD एबसेंट, शिफ्टेड, डेड ऑर डुप्लिकेट. ह्या कॅटेगरीन 90,000 जर पडटा जाल्यार तितून एक आतां ताणें हालींच्या काळान एक एडिट फंक्शन लॉन्च केल्लें आसा. आय डोंट नो हाव मेनी आर अवेर. BLOs हॅव बीन गिवन अ फॅसिलिटी ऑफ एडिटींग. आतां हांव जर एबसेंट मेळ्ळो ताका BLO एबसेंट म्हणजे हांव आसा पूण हांव एबसेंट आनी म्हाका एबसेंट घालून ते हितून. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.